नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबावणकर। आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या हस्तुकीं जालें मोपा लिंक रस्त्याचें उक्तावण। रितेश नायकान राजीनामो दिवन 6 दीस जाले तरी फोंड्या पालिकेचे नगराध्यक्ष पदाचे पद खाली। संचालनालया कडल्यान पत्र व्यवहार जावंक ना खंय। भाड्याच्या विशयावयल्यान पेडणेच्या टॅक्सीकारांमदीं पेटले। रेवडेच्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन गौरव बक्षी हांकां केली अटक। गोयच्या ITIंनी आतां शिकयतले विदेशी भाषा फ्रेंच, रशियन आनी जर्मन। सांखळे कारापूर तिस्कार अळमीचे दर्शन ₹500 वांटो। अळमी विकत घेवपाक लोकांची गर्दी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। केंद्रीय महामार्ग आनी रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं मोपा लिंक रोड रस्त्याचें उक्तावण जालें। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानवडे, मंत्री आनी हेर आमदार हजर आशिल्ले। सपदरी हो रस्तो मोपा विमानतळ ते धारगळ मेरेन जोडला। 1200 कोटी रुपया खर्च करून हो लिंक रोड उबारला। केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं मोपा लिंक रस्त्याचे उक्तावण जाले। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे, मंत्री तशेंच हेर आमदार हाजीर आशिल्ले। की आमी रोड सेफ्टीच्या बद्दल उलयता। आमी आमचो प्लॅन आनी प्रपोज प्लॅन रोड सेफ्टीची घेवपाक जाय। हांव मुद्दामून गडकरी साहेबांच्या बरोबर हांव एक दीस गाडयेन ट्रॅव्हल करतना, प्रमोद तुम्ही रोड सेफ्टीचं काय केलंय का म्हणपा लागलो। तुम्ही रोड सेफ्टीचा विचार तरी काय केला? इथे येणारे टुरिस्ट सगळ्यांना रोड सेफ्टी पाहिजे आणि स्पेशली ज्या ज्या जाग्यार अशी कंजेशन असा, म्हणजे मावेन ज्या प्रोजेक्टाच्या फाउंडेशन स्टोनाक साहेबाक आत्ता आपयतालो डॅडी तोय तांचेच तकलेन आयलो। म्हणाला इथं किती कंजेशन होतं, इथं पण आपल्याला एखादा फ्लायओव्हर करून टाकू। दॅट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो इटसेल्फ कितले कोटी? 1500 crores of rupees, 1500 crores of rupees। म्हणजे तुम्ही विचार करात, दाबोलीच्या एअरपोर्टा वयल्यान परत एकदा वेर्णा जंक्शन येवपाक सुद्धा 1500 कोटी रुपया आमी मोडटा। म्हणून आमकां दाबोली एअरपोर्ट सुद्धा तितकोच महत्वाचो आसा। दाबोली एअरपोर्टूय बंद जावपाचो ना हे हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता। आमच्या प्रपोज्ड प्लॅनान रोड सेफ्टी खातीर 291 कोटी रुपया मागल्या, जेणे करून गोंयांतले सगळे रोड्स जे आसा पळय न्ही, हे सेफ्टी कशा पद्दतीन घेवची हाजेरूय आमी ऑलमोस्ट काम सुरवात केला। येणाऱ्या काळामध्ये गोव्याचा मास्टर प्लॅन तयार करून प्रदूषणापासून मुक्ती देऊन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जास्त पॉप्युलर कसं करता येईल याकडे माननीय मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाने विशेष प्राधान्य द्यावं आणि एक मास्टर प्लॅन तयार करावा ज्यातून गोव्यात प्रदूषण होणार नाही अशी विनंती मी त्यांना करणार आहे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की गोव्यामध्ये जवळपास 22,000 कोटी रुपयाची कामं ठिकठिकाणी CRF पासून ROB सगळ्या गोष्टी मंजूर झाल्यात। ते आता या वर्षात सगळे संपतील। पण मी या 5 वर्षामध्ये पुन्हा एकदा विश्वास देतो की आपण गोव्यामध्ये जवळपास पुन्हा नव्याने 25 ते 30,000 कोटी रुपयाची कामं मंजूर करू। आज मी आपल्या दिगंबरनी बऱ्याच वेळा माझ्याकडे फॉलोअप केला। 4 ते 6 लेनचा मडगाव बायपास, नवेलीम, कोणकोलीम, कानोकोना आणि कर्नाटक बॉर्डर हा 45 किलोमीटरचा 3,500 कोटी रुपयाचा मी मंजूर करतोय, त्याची घोषणा करतोय। याचा कामाला लवकरच सुरुवात होईल। 4 लेनिंग ऑफ पणजी टू बेलगाव NH 748 52 किलोमीटर हा 4,000 कोटीचं काम पण मंजूर केलेलं आहे।
त्यानंतर न्यू बोरिन ब्रिज नियर झुवारी रिव्हर NH 566 इथे काही प्रॉब्लेम लोकांचे प्रश्न आहेत. माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की यांच्याशी बोलून ते प्रश्न आपण सोडवा. 500 कोटी रुपयाचा ब्रिज आहे, असे 8,000 कोटी रुपयाचे काम आहे. गोवा ईस्टर्न बायपास 65 किलोमीटरचा हा 6,000 कोटी रुपयाचा आहे. त्यालाही मंजुरी दिली आहे. लवकरच आम्ही याच्या कामाला सुरुवात करू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टॅक्सी भाड्याच्या विषयावयल्यान पेडणेचे गोवा माणसाचे टॅक्सीकार आणि खासगी टॅक्सीकारांमदी परतून पेटले. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरा कडेन आपापली गाराणी घेऊन आयिल्ल्या पेडणेच्या टॅक्सीकारांमदी झगडी जाली. आमदार प्रवीण आर्लेकरान मध्यस्थी करून हे झगडे सोडयले. दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांतूय गोवा माणसाचो मुद्दो बरोच तापला. पेडणेचे गोवा मायल्साचे टॅक्सीकार आणि खाजगी टॅक्सीकार आपापली गाराणी घेऊन आमदार प्रवीण आर्लेकार हांचे कडेन आयिल्ले. पूण आमदाराक मेळचे पयलींच तांचे तोंडाक तोंड जाले आनी प्रकरण झगड्या मेरेन पावले. पेडणेचेच टॅक्सीकार एकमेकांच्या आंगार धांवन गेले. निमाणे कडेन आमदार प्रवीण आर्लेकारान मध्यस्थी करून हे प्रकरण सोडयले. आम्ही पेडणेकार आणि ते पेडणेकार, पूण ते 700 आणि 800 रुपयाक भाडी मारतात हे आमकां कशेंच मान्य ना, अशें खाजगी टॅक्सीवाल्यांचें म्हणणें. गोवा मायल्सान रेट वाडोवन भाडी मारली जाल्यार आमची कांयच हरकत नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. दुसरे वटेन गोवा मायल्साच्या टॅक्सीकारा वांगडा आयिल्ल्या कदंबाच्या कर्मचाऱ्याचेर कारवाय करपाची मागणी खाजगी टॅक्सीकारांनी केल्या. आमचे म्हणणें कितें, अरे हे कितल्या रेटीक भाडी चलयता गाडी, 700 रुपया 800 रुपया, हे यांच्यानी सगळी वाट लायल्या धंद्याची. हे जर स्ट्रीक रावता दामून धरता गोवा मालसा कडेन, पेडणेकारूच ते आमकां खबर आहा पेडणेकार, आमी पेडणेकारांक सपोर्ट करता. आमचो डिमांड कितें आहा, सगळ्यांचो इक्वल रेट करा वयर म्हण. 1000 रुपयांक हे भाडे घेता कलंगूट वचपाक आनी हे 700 रुपयाचेर पोट भरता. यांच्या खातीर अख्खी धंद्याची वाट लागलेली आहा थंय. कलंगूटकर आमच्या नांवान बॉब मारता. तुम्ही म्हणता अख्ख्या पेडणेकारांनी म्हणता धंद्याची वाट लायली म्हणता. एग्रीगेटर कोण बसला तो थंय बसून पैसो जोडटा सगळो. मागता तुमच्याकडे जो एम्प्लॉई कदंबाचो एम्प्लॉई जो आहा भितूर, तेंचो तुम्ही फुटेज घेया. इमिडिएटली चेअरमॅनाक तो पावपाक जाय. तिचे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपी हाची गरज आहा. इतले मजगती आमदार प्रवीण आर्लेकारानूय गोवा मायल्साक टॅक्सी भाडे वाडोवन दिवपाची मागणी केल्या. पळयात ताचें म्हणणें. ते जावनी म्हाका काय प्रॉब्लेम ना, पण म्हाका सगळ्यांच्यो रेटी इक्वल जाल्ल्यो जाय. ऑलरेडी सांगलेले आहा. समज तुम्ही आमच्या पेडणेकारांक बाकीच्या हिंका तुम्ही सपोर्ट दिना जाल्यार हांव तुमच्या वांगडा आसचो म्हणून. टॅक्सीकारांचेर अन्याय जावपाक जायना तेन्ना आमदार प्रवीण आर्लेकारान मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन हो प्रस्न सुटावो करचो, अशें पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकार सांगता. एअरपोर्ट हाडलो आमी कित्याक? आज जो गोंयांत जो एअरपोर्ट जालो हो आमच्या लोकल लोकांचो इंटरेस्ट पळोवन जालो न्ही. पेडण्या मतदारसंघान म्हटल्यार ती सगळ्यान व्हडली समस्या आसलेली, प्रॉब्लेम आसलो तो एम्प्लॉयमेंट. आणि हो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट यो म्हणून एम्प्लॉयमेंट पयलीं आमच्या लोकांक मेळटले हो आधार धरून ह्या एअरपोर्टाक आमी सपोर्ट केल्लो तेन्ना. पण आज पळोवपाक गेल्यार जे टॅक्सीवाल्याचे जे प्रश्न आसात, अरे पयलीं हे प्रिफरन्स आमच्या लोकांक गोंयकारांक दिवपा जाय न्ही. आतां तेजे भितर गोवा मायल्स आनी प्रायव्हेट टुगेदर जे आमचे जे लोकल आहात ते टॅक्सीवाले आहात, ते दोगांकूय मेळून ह्या आमदारान प्रश्न सोडोवपाक जाय आसलेलो चीफ मिनिस्टराक भितर घेवन. आणि पयले प्रिफरन्स म्हणटा ते आमच्या पेडणेकारांक मेळपाक जाय आसले. ते पंचायत जे लँड लुजर आहा, अरे आशेन तेंच्यांनी ते जागे दिले, हे दिले की आमकां फुडें आमकां पोट मेळटले म्हणून. आज हेंचेर हात चाललो आहा सारको आनी दुसरे जोडपा लागलेले आहात. इतले मजगती गोवा मेल्साच्या मुद्द्याचेर दक्षिण गोंयांत 3 कडेन बसका जाल्यो. बाणावलेच्या टॅक्सीकारांनी आमदार वेंझेची भेट घेतली. कांय टॅक्सीकारांनी खासदार विरियतो फर्नांडिसाक निवेदन दिलें. जाल्यार गोवा मायल्साचे टॅक्सीकार खाजगी टॅक्सीकारांची कागाळ घेवन कोलवा पुलीस स्टेशनात गेल्ले.
गोवा मायल्स आनी लोकल टॅक्सी ओनर्साचो इशू परतो वयर सरपाक लागला. आज दक्षिण गोंयाक म्हणजे 3 मिटींग जाल्यो. पयली मिटींग जाली ती लोकल टॅक्सी ओनर आनी कॅप्टन विरियातो MP जो आसा नवो ताजी कलेक्टराक जाली. ताजे नंतर गोवा मायल्स ऑफिशियल्स आनीक लोकल टॅक्सी ही एक मिटींग जाली ती बाणावले MLA वेन्झी विएगस हाजे ऑफिसाक जाली. आनी आतां गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर हांगा कोलवा पुलीस स्टेशनार मोठे संख्येन जमिल्ले आसात. तांचो इशू आसा की जे काल तांची गाडी आडायली ती तशें करून गाडी आडोवची न्ही, आमची हॅरेसमेंट जाता आनी हांगा आमकां धंदो करपाक मेळना. एक कॉन्स्टेबल हांगा दवरतलो, तो रावंड अप पेट्रोलिंग करतलो आनी खंय गोवा मायल्साची जर गाडी पार्क आसा ती गोवा मायल्साची गाडी तांकां फायन मारतलो, ताका चलन मारतलो आनी तो रिपोर्ट करतलो. ताजे नंतर गोवा मायल्सान ऑफिशियल्सान सांगिल्लें आसा की जो पार्क करता ताका आमी ही गाडी आमच्या हातूंतल्यान काडून उडयतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत आशिल्ल्या ITIत आतां ट्युरिस्ट एम्बेसिडर हो नवो अभ्यासक्रम सुरू करतले खंय, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. हातूंत विदेशी भाशा शिकयतले. फ्रेंच, रशियन आनी जर्मन ह्या 3 विदेशी भाशांचो आस्पाव आसतलो. गोंयांत येवपी आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांक बऱ्या पद्दतीन मार्गदर्शन जावचें ह्या हेतांत हो अभ्यासक्रम सुरू करतले, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. नवीन कोर्स असो आमी हॉस्पिटॅलिटी सुरू केलो. आमी टुरिस्ट एम्बॅसिडर कोर्स सुरवात करता. टुरिस्ट गायड न्ही, आनी टुरिस्ट एम्बॅसिडर कोर्सात वी आर टिचींग देम 3 फॉरेन लँग्वेजीस विच इज एन फ्रेंच, जर्मन एंड रशियन. ह्यो 3 लँग्वेजी आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता, जेणे करून तेणी टुरिस्ट एम्बॅसिडर म्हणून. कितें जालां तरी जे जर्मन, फ्रेंच, रशियन उलोवपी जे लोक आसात ताका एकदां इंग्लीश कळना. दे रिक्वायर्ड द गायड, दे रिक्वायर्ड द एम्बॅसिडर्स. सो दॅट खुबशे हॉटेलियर्स तांकां गरज आसा गायड आसा काय कितें कोण. मागीर कोण तरी भायलो येता, तो गायड जाता, तो तांकां लुटता, तो पळटा. हें करच्या पेक्षा वाय नॉट गोवन. म्हणजे दे आर गिवींग द गूड, म्हणजे हॉटेल्स तांकां दवरून घेवपाची तयारी आसा. फक्त आमकां ही स्कील पावर जी आसा पळय न्ही, जाका आमी सॉफ्ट स्कील म्हणटा पळय न्ही, ही सॉफ्ट स्कील आमकां तयार करपाक जाय. ती सॉफ्ट स्कील करपा खातीर आमकां तुमी सगळ्यांनी जर इंट्रस्ट घेतलो जाल्यार हें पॉसिबल आसा. आमी न्यू टॅक्नॉलॉजी सदोदीत आमच्या ITIंनी हाडीत आसा. म्हणून तर आमी सोलार टॅक्निशियन आमी जशे अपग्रेड जाता, न्यू स्कील देशात येता ती स्कील आमच्या ITI धाडपाक आमी सोलार म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी आयल्या उपरांत सोलार टॅक्निशियनची गरज आसा. हें लक्षांत घेवन सोलार टॅक्निशियन कोर्स वी हॅव स्टार्टेड एट द ITI विचोलेम एंड ITI कुडचड्यार. आमी हो कोर्स सुरवात केलो, जेणे करून इन लॉंग रन जे आमकां टॅक्निशियन जाय सोलार, तितूर ड्रोन टॅक्निशियन, ड्रोन टॅक्नॉलॉजी आयल्या उपरांत आमी ड्रोन टॅक्निशियनूय जे आसा पळय न्हू हे हांगासर इम्प्लिमेंट सुरवात केलें. रेवड्या गाडी कुशीक घेवपा वयल्यान जाल्ल्या कोफुसांवात कोलवाळ पुलिशेन निमणे कडेन गौरव बक्षीक अटक केल्या. बुधवारा सांजे रेवड्या पंचायती कडेन गाडी कुशीक घेवपाच्या प्रकारा वयल्यान मंत्री निळकंठ हळणकार आनी गौरव बक्षी मदीं वादावादी जाल्ली. मंत्री निळकंठ हळणकार रेवडा पंचायतीत वन महोत्सवा खातीर गेल्ले तेन्ना मंत्री निळकंठ हळणकार हांचो PSO, कार चलोवपी आनी अभिनेतो गौरव बक्षी हांचे मदीं गाडी कुशीक घेवपा वयल्यान वादावादी जाल्ली. ह्या प्रकारा उपरांत परस्पर विरोधी कागाळी नोंद जाल्ल्यो. आता ह्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन गौरव बक्षीक अटक केल्या. Sir, can you please move the vehicle aside? I would like to pass through and you are blocking me. You reverse your car. You are blocking me. I want to pass through. Please move the vehicle. Why are you blocking the vehicle, sir? फोटो मारा हो ब्लॉक करते घालायचं. Sir, what's your name, sir? Why you want my name? Why you want my name? Because you are the one who said something in you asked me to shut up. You are a wonderful person, sir. Wonderful. Why you asking my name? Sir, you don't talk me. You are the minister here, right? फटियो Yes, sir. फोन कट कर. सर क्या बोलना चाहते हो आप? So what do you want to say on your arrest? Yesterday you had complained and दाल बंद कर. ह्या वादाक गौरव बक्षीत जापसालदार आशिल्ल्याचे मंत्री निळकंठ हळणकारान सांगिल्ले. ताचेर कायद्या प्रमाण कारवाय जावपाक जाय अशी मागणीय तांणी केल्ली. तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय कारवाय करतले म्हणून सांगिल्ले. हांव झाडां वाडपाच्या प्रोग्रामाक
आंबोलीसून आम्ही 3:30 स्टार्ट केले आणि रेवाडे आमचो प्रोग्राम 4:30 आसलो. सो आम्ही तो प्रोग्राम त्यांच्या कंपाऊंडा भितर प्रोग्राम चालू आसलो. थंय पार्किंग वयर आसली आनी गाडी आमची आसली तेन्ना आमी भायर वचपाक आसले. सो हो गौरव बक्षी म्हणटा तो भितर येयलो आनी गाडी मदीं बंद केली. ड्रायव्हर आमचे सांगलें की मातशें तूं फुडें घे आमी वयता म्हणून. सो तें आयकनासतना हो डायरेक्ट पंचायतीन गेलो आपलें कसं तें काम केलें. पंचायत आसलें फंक्शनां आमच्या बरोबर. तेज्या उपरांत आमच्या पियर्सून सांगलें ताका गाडी काड आमी वयता म्हणून. परत एकदां सांगलें गाडी काड आमी वयता म्हणून. सर ताका म्हाका तूं मोठें उलयता म्हणजे नांव कितें तें हांवें आपलें नांव रोवन पळोवप. तर आनी कितें उलयलें हांवें आमच्या रोवना कितें चलया तेंचो कितें हाडूं म्हणटा आनी हांव वचून गाडयेन बसलो. जर वचा पर्यंत गाडयेन बसून म्हाजो व्हिडियो काडलो आमी आनी आमी उठून तशेंच गेले. आमी रावूंक ना न्ही आनी हांवें कांय उलोवंक ना तेजे कडेन. बाय द टायम तेका डायरेक्ट तेणें आमच्या OSDचो एक नंबर घेतलो. तेणें तेका आमचे फोन करून सांगलें आय एम कंपनीचो मनीस, आय एम रिलेटेड टू PM प्रायम मिनिस्टर ऑफीस, आय एम रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफीस. आनी हें रिकॉर्डिंग आहा न्हू आतां तें रिकॉर्डिंग पोलिशेन इन्वेस्टिगेशन काडपाचें. सो मागीर म्हाका तेणें फोन केलो अशें जालां कितें आनी अशें जालां तो म्हाका प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तेजे ऑफीस बी आसा. मागीर ते आमी कितें सांगलें की तें आसा जाल्यार केस रजिस्टर जावन तेजी अरेस्ट जातलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कर्नाटकात काँग्रेसीचे सरकार जरी असले तरी कांयच फरक पडना. काँग्रेसीच्या नेतृत्वा कडल्यानूय तुमी तुमच्या हक्का खातीर लढत यात असो संदेश दिलेलो आसा. ताका लागून म्हादयच्या मुद्द्यार कसल्याच तरेची तडजोड नाका अशें मत दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हाणें उक्तायला. हांव एक MP एक गोंयकार म्हणून उलयतां. म्हादय आमी कॉम्प्रोमायज जावपाक उपकारना. हें म्हादय तुका आनी म्हाका न्ही, हें म्हादय आमच्या भुरग्यांक फुडले पिळगेक. इट इज फॉर लायफ लाँग इटर्निटी. वी हॅव टू प्रोटेक्ट दीस रिवर अँड कीप. आमची आवय म्हणटा आमची आवय जाल्यार वी एट नो कॉस्ट शूड वी कॉम्प्रोमायज. कर्नाटकाक काँग्रेसाचो सरकार आसा डजंट मॅटर. वी हॅव टू प्रोटेक्ट आवर इंट्रस्ट. इवन आवर लिडरशीप इन काँग्रेस लास्ट टायम हे टोल्ड you have to fight for your rights. So that itself was good enough signal that there is no compromise on Madhai. And I want to tell the Chief Minister, there may be pressure on you because थंय 28 सिटी आसा, आमचे दोनूच आसात. बट जे पळय गोंयचेर कोण हात घालता न्ही, हिंदीन आसा बुरी नजर, तो पळय ढालता इज फिनिश्ड. एग्जाम्पल दितो, हो तकलेन धरपाचें. गोंयचे आमचे एसेट्स आसा, आमचे दायज आसा, आमचे न्हंयो शेतां भाटां दोंगर कोण कॉम्प्रोमायज करीत काबार जातले, नश्ट जावन वतले. कोकण रेल्वे मार्गावयल्यान पेडणेच्या बोगद्यांतले देखभाल दुरुस्तीचें काम आतां पुराय जालां. रेल्वे सेवा जी आसा ती पयलीं सारकी आतां सुरू जालेली आसा अशी माहिती कोकण रेल्वेचे सरवेवस्थापक बबन घाडगे हाणें दिली. कांय दिसां पयलीं घडिल्ल्या आनी उटांगराच्या पावसाक लागून कोकण रेल्वे मार्गावयल्यान पेडणे बोगद्यांत जाल्ल्या चिखलाक लागून दिसभरांत खुबश्यो रेल्वे रद्द केल्ल्यो, देखून प्रवाशांक खूब त्रास सोंसचे पडिल्ले. आतां ही सेवा परतून सुरळीत केल्या. On 9th of July at around 2:30 p.m., it was observed that the water is oozing out inside the Pennam Tunnel. Hence, Konkan Railway had regulated many of the trains, and our engineering officials, they reached at the site and carried out the restoration work. In fact, this due to heavy rains, water was oozing out from the bottom of the tunnel, floor of the tunnel. And along with that some soil was also coming. So our engineering people, they went there with sufficient laborers, supervisors, and they attended that portion of the tunnel, and traffic was restored that day at around 10:30 p.m. But again in the midnight, that is early morning of 10th yesterday, water intensity increased and oozing also increased. Because of that, we had to cancel and divert many of the trains. Then our chairman and managing director, Sri Santosh Kumar Jha, he was here in Goa for some other work. So immediately he rushed to the site, personally supervised the restoration activities at the site. Even our chief engineers, director, way and works, everybody was there. All our senior officials, then engineers, then more than around 200 laborers we had engaged. And yesterday night, we could restore back the track for normal traffic at evening 8:35 hours. After that, trains have resumed. First train to move on this from this Pernam Tunnel
was that empty rake of 2619 Matsaganda Express, which was kept at Sawantwadi, and it was sent to Mangalore. So today's Matsaganda going towards NTT will be running. Then subsequently trains have started plying on this section. रानात रोहिणींचेर फुलपी अळम्यांचे आता दर्शन जावपाक लागला. दिवचलच्या बाजारासयत दिवचल साखळे मेन रस्त्या कुशीक अळमी विकपाक आयल्यात. प्रमाण कमी आनी मागणी चड आशिल्ल्यान अळम्यांचो भाव वाडिल्लो आसा. पावसाळो सुरू जातकच बाजारांत आनी खास करून थारायल्ल्या सुवातीर अळमी विकपाक घेवन बशिल्ले दिसतात. शुक्रारा साखळे कारापूर तिस्कार अळम्यांचे दर्शन जाले. अळमी आयल्या हे कळटकच येवपी वचपी लोकांनी थंय गर्दी केली. अळम्यांचे 8 सुमार वाटे आशिल्ले. एक वाटो 500 रुपया. कळे चड नासले. देखून हो दर पळोवन कांय जाण परत गेले, पूण थोड्यांनी ते ती सांगता त्या मोलान विकत घेतले. ह्या हंगामांतली ही पयली अळमी आशिल्ल्यान तांचे दर चडिल्ले असतात. सामान्य मनशाक मात ते परवडचे नात. फुडल्या दिसांनी अळमीचे पीक वाडटले आनी बाजारांत सगळे कडेन अळमी दिसतली तेन्ना हे दर देंवतले असो अदमास आसा. रानात फुलपी अळमी म्हणटकीच दरेकल्याच्या जिभेक उदक सुट्टा. सिजनात एकदा तरी ही अळमी खावपाक मेळचे अशें दरेकल्याक दिसता. सैमाच्या नेमा प्रमाण सध्या रानावनात रोहिणींचेर अळमी फुलपाक लागल्या. ही अळमी आता बाजारातय विकपाक येतात. दिवचलच्या बाजारा सयत दिवचल साखळे ह्या मेन रस्त्या कुशीक कारापूर तिस्क वाठारात सध्या अळमी विकपाक येतात. दर वर्सा साधारण आषाढी एकादशीच्या वेळार अळमी फुलपाक लागतात. अनुमात आषाढी एकादशी पयलींच अळमी फुलपाक लागल्या. फाटले 4-5 दीस पडिल्ल्या नेटाच्या पावसा उपरांत काल आनी पयर 2 दीस पडिल्ल्या मातशा वताक लागून ही अळमी फुलपाक लागल्यात अशें जाणकारांचे मत आसा. सध्या अळम्यांचे प्रमाण कमी आशिल्ल्यान आनी दुसरे वाटेन अळम्यांक मागणी आशिल्ल्यान ह्या अळम्यांचो सध्या भाव वाडिल्लो आसा. सध्या 500 रुपया वाटो ह्या प्रमाण ही अळमी विकतात. फुडल्या कांय दिसांनी जर कडकडीत वत पडले जाल्यार अंदू व्हडा प्रमाणात अळमी पिकतली अशें जाणकारांचे मत आसा. सध्या जी अळमी बाजारात विकपाक येतात तांचो आकार सामको बारीक आसा. तरी लेगीत खवय्ये हे ही अळमी विकत घेवपा खातीर घुडयो घालतना दिसतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 21 नोव्हेंबराच्यान पोरण्या गोंयांत जावपी सेंट झेवियर्साच्या एक्सपोजिशनाच्या निमतान मुखेलमंत्र्यान आर्च बिशपांची भेट घेतली. कोण आनी कितले खास व्यक्ती येतले, कशी तयारी करपाक जाय हाचेर चर्चा जाली. 10 वर्सांत एकदा जावपी ह्या एक्सपोजिशना खातीर बील पास करपाची केंद्रा कडेन विनवणी केल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. हावजाक विजीट करपाक आयिल्लो. स्पेशली 21 नोव्हेंबराच्यान एक्सपोजिशन सुरवात जाता, वीच इज फॉर द 45 days. ताजी कमिटी आमी एस्टाब्लीश केल्याच, बट युअर एक्सलन्सी आर्च बिशप हांकां मेळून तांचो एडवायस एक्सपोजिशनच्या विशयांचेर घेवपा खातीरच. आनी फंक्शन्स खूब बऱ्या पद्दतीन, कारण इट इज 10 वर्सांनी एकदा जाता. 2014 जाल्लें आनी तेज्या उपरांत आतां 2024 जाता. ताजे प्रिपेरेशन्स खूब बेगीन आमी सुरवात करता. इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क आनी बाकी सगळे, इवन दो जर VIP गॅस्ट कोण येतले कितें, हे सगळें डिस्कस करपा खातीर आज मुद्दाम म्हणून आयिल्लो. आज हांव तेंचे कडेन डिटेलान एक 45 daysच्या प्रोग्रामाचेर डिस्कशन्स केले आनी बाकीची ऑलरेडी आमची कमिटी आसाच. कमिटीन एक टायम विजिटूय केल्या, तांच्यांनी पर्सनली सगळें पळयलां. तांच्या कडल्यान डिस्कस करून एडवायस घेतल्या उपरांत सो दॅट वन्स अगेन आतां परत रोखडीच 20 ऑगस्ट म्हणजे असेंब्ली सोंपना फुडें परत कमिटीची मिटींग जातली. तितून बाकीचे इश्यू डिस्कस जातले. एक्सपोजिशन ह्या वेळाचेरय बी तितक्याच मोठ्या दबाज्यान जशें म्हणटा आमी तशें तें जातलें. मॅक्झिमम म्हणजे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट सुद्दां
खास करून एक्सपोजिशना खातीरच गोंयांत येता. ते मोठ्या संख्येत लोक एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान येता. त्या बरोबर ओल्ड गोवा बेसिलिका आनी सरावंडींग आनी त्याच बरोबर गोंयांत बाकी जाग्यारूय बी म्हणजे प्रिपेरेशन्स फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हण, ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज म्हण आनी लॉ एंड ऑर्डर हाची सगळी काळजी घेवपा खातीर एक एडवायस घेवपा खातीर म्हाजी एक्सलन्सी आर्टिफिशियल. महाराष्ट्रांतल्यान उसगांवचे फिनोलॅक्स कंपनीचे तांब्याचे केबल घेवन आयिल्ल्या ट्रकांतल्यान 20 लाखाचे तांबे फारयले. 26 टन तांबे ट्रकात भरिल्ले, मात खाली करतना फक्त 23.5 टन तांबे आशिल्ले. ट्रकाच्या ड्रायव्हरान कंपनीन ट्रक दवरून पळ काडली. ट्रकान तांबे कमी आशिल्ल्यान पुलिसांनी ट्रक ड्रायव्हरा आड गुन्यांव नोंद केला. नमस्कार, आमी फोंड्या आसा, जे जाग्यार फिनोलॅक्स कंपनी आसा MRF कडेन तिस्कार उसगांव. ते फिनोलॅक्स कंपनीचो जो महाराष्ट्राच्यान ते कॉपर वायर घेवन एक ट्रक येतालो. जेन्ना लोड केला तेन्ना जवळ 26 टन आसलेलो गाडी सकट धरून, 26 टन कॉपर आसलेली गाडयेन. आनी जेन्ना फिनोलॅक्स कंपनी ती गाडी पावली आनी परत जेन्ना टनेज केली तेन्ना 2.5 टन जवळ 2.5 टन कमी मेळ्ळो. म्हळ्यार 2.5 टन जी कॉपर आसा ती गायब जाल्ली आसा. आनी जो ट्रक ड्रायव्हर येयल्लो अशोक ट्रक ड्रायव्हर आशिल्लो तो फरार जाल्लो आसा. आनी पुलीस ताका इन्वेस्टिगेट करता. आनी दुसरी म्हणल्यार पुलिसांची म्हायती प्रमाणे जावं कंप्लेंट दिल्या त्या आदाराचेर तेणी लांजा हे भितर चिपळूण महाराष्ट्र लांजा हितून भितर ते केबल गायब जावपाची शक्यता आसा अशी धरलेली आसा. आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान पोलीस तपास चालू आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. फोंड्या पालिकेचे नगराध्यक्ष रितेश नायकान राजिनामो दिवन 6 दीस जाले तरी अजून मेरेन फोंड्या पालिकेचे नगराध्यक्षाचे पद रिते आसा. पालिका संचालनालया कडल्यान फोंड्या पालिके कडेन कसल्याच तरेचो पत्र वेव्हार जावंक नाशिल्ल्यान नव्या नगराध्यक्षाची केन्ना निवड जातली म्हणून सगळ्यांक प्रश्न पडला. सध्या नगराध्यक्ष पदा खातीर विरेंद्र ढवळीकार आघाडीचेर आसा. तशेंच हेर कांय जाण ह्या पदा खातीर बाशिंग बांदून तयार आसात. फोंड्या पालिकेचे नगराध्यक्ष रितेश रवी नायक हांणी राजिनामो दिवन आयज 6 दीस जाले. अजून मेरेन तरी पालिका संचालनालया कडल्यान फोंड्या नगरपालिकेक कसलेच तरेचो पत्रव्यवहार जावंक नाशिल्ल्यान नवीन नगराध्यक्षांची निवड केन्ना जातली हो प्रश्न सध्या तरी अधांतरीत आसा. सध्या नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत विरेंद्र ढवळीकर आघाडीचेर आसात. त्यांच्या बरोबर हेर कांय जाण बाशिंग बांदून तयार रावले. या संदर्भात विरेंद्र ढवळीकर हांचे कडेन संपर्क साधलो तेन्ना तांणी पक्षश्रेष्ठीचो निर्णय घेतले तो आपल्याक मान्य आसतलो. त्या प्रमाण नगराध्यक्षांची निवड जातली अशें गोमंतक TV कडेन उलयतना सांगले. सध्या अजून मेरेन कसलोच पत्रव्यवहार जावंक नाशिल्ल्यान पालिकेंतल्या सुत्रां कडल्यानूय कांयच म्हायती उपलब्ध जावंक ना. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय